आता म्हज्या जिवितान अंतस्कन जागोवन करता विचार कसो हांव जियेता कसो हांव वावुरता कसो ह्या संवसारांत दुसऱ्या सोवे वागता जिवीत हें खरेंच एक उमाणें संवसारांत फाल्यां पळोवंक ना कोणें कितें घेवन येतलो चार दिसांचो संवसार सगळे हांगाच सोडटलो बरेपण करीत जाल्यार ओतम्याक बळ मजा जोडटलो खोट्यापणांतूच म्हणून देवाक कसो देखतलो कितें घेवन आयला इश्टा कितें घेवन येतलो चार दिसांचो संवसार सगळे हांगाच सोडटलो बरेपण करीत जाल्यार ओतम्याक बळ मजा जोडटलो खोटेपणांतूच म्हणून देवाक कसो देखतलो विचार आयजूच हांव करता म्हाका कितें जाय पातकान जे मोडटात म्हाका वोटपण माथ्यार बसला वो आशेक हांव लोबतोला पेल्याक मोगान लेखून सारकोच हांव विसरला मनाचेर इल्लोसो मागता उजवाड खोटेपण देवा म्हजे हांव पयसकार कितें घेवन आयला इश्टा कितें घेवन येतलो चार दिसांचो संवसार सगळे हांगाच सोडटलो
su mondo quieta. Dewa tuza soshivo, chivituka petondita. Apakuta katmya, mundon moy masasna. Apakuta katmya, mundon moy masasna. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुका आनी मागीर मोगाचो येवकारी आयचे मिसाचे भेटेन आयज आमी कार्म सायबिणीचे दुसरे नवेन मनयता. आमची सगळी मागणी कार्म सायबिणीचे मजतीन देवा मुखार दवरुया. हाचे पयलें ते साव सोंपून गेल्ल्या निकोलास गुदीन आनी क्युरोबीन डायस हांच्या आत्मे पासून आमी भेटयता. दुसरे इंतेसा आमी भेटयता आर्कांज डायस आपल्या गराब्याची बरी भलायकी पासत आनी बरेपणा पासत भेटयता. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात ते सगल्यांक आमी मागण्यान दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता एलन फेर्नांडीस, नीव, एड्रियन फेर्नांडीस, वेनोश्का लुकस. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. सगळींचे आपले जल्माचे दीस मनयतात, लग्नाचे दीस मनयतात, तांचे पासत देवाक आर्गां दिवया. आयच्या दिसा खेरीत भाशेन मागुया. आयज आमच्या गोंयांत कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन हाचेर पब्लीक हियरींग सुरू जातात. ती बरे भाशेन जावंक आनी जे आमचे सरकारी अधिकारी आसात आनीक ही हियरींग्स चलयतले तांणी ही एक बेस्ती फॉर्मेलिटी कशी न्हय पूण खरेपणी लोकांचें आयकूंक आनी लोक सांगता ते भाशेन आमच्या गोंयांत हो प्लॅन करूंक तांचेरूय उजवाड मागुया. सगळे जे कोण उलयतले हातूंत भाग घेतले तांचेर आशिर्वाद मागुया आनी आमचें गोंय सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. भोव करून जीं कोण बरीं नात, जीं कोण सर्जरी करतात तांचे सगळ्यां पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमची सव्या आसूं. रिचा भाव भयणीनो, आमचेर जेन्ना कितेंय वायट येता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक सोदता. दुसऱ्यांचेर जेन्ना वायट येता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक पावता गाय. जायते पावटी आमचेर वायट येता तेन्ना आमकां दुसऱ्यांची गरज, देवाची गरज म्हूण आमी घोडे उलो मारला. पूण दुसऱ्यांक गरज पडल्या तेन्ना आमी घोडे आमकां मेळ्ळां वा आमचे लागीं आसा तें घेवन ओगीच रावल्या. असले आमच्या चुकीचें खेरीत भाशेन देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें, तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप.
त्या दिसांनी जुदा जुजेशी गेलो आनी ताणें म्हणलें, उपकार करून दोन्या तुज्या सेवकाक कुशीन व्हरून तुजे कडेन उलोवंक निर्मी. तुज्या सेवकाचेर तूं रागार जावं नाका, कित्याक तूं आमकां खूद फाराव म्हणून येता. म्हज्या दोन्यान आपल्या सेवकां कडेन अशें विचारलें, तुमकां बापूय वो भाव आसा? आनी तुका आमच्या दोन्याक आमी असो जबाब दिलो, आमकां एक म्हातारो बापूय आनी म्हातारपणांत जल्मलोलो एक भाव आसा. हाचो भाव मेला आनी ताचे आवयचो तो ताका एकलोच उरला आनी ताचो बापूय ताची चोड अपूर बाय कोत्ता. तेन्ना तुज्या सेवकांक तुवें म्हणलें, हांवें ताचेर नदर घालूंक ताका म्हजेशी हाडात. तुमचो धाकटो भाव तुमचे बराबर येना जाल्यार हांव तुमकां म्हज्या फुड्यांत घेवचो ना. तुज्या सेवका आमच्या बापायशी आमी गेल्या तेन्ना आमच्या दोन्यान सांगलोलें तें सगलें आमी ताका सांगलें. वचात आनी इल्लो ओरो आमकां हाडात. अशें आमच्या बापायन आमकां सांगलें तेन्ना आमी म्हणलें, आमच्यान वचूंक जायना. आमचो धाकटो भाव आमचे बरोबर येता जाल्यार आमी वेता. आमच्या धाकट्या भावाक आमचे बरोबर व्हेल्या बरोबर आमच्यान त्या मनशा मुखार उबें रावूं नजो. तुज्या सेवकान आमच्या बापायन आमकां म्हणलें, म्हजे बायलेन म्हाका 2 पूत दिले म्हूण तुमी बरें जाणत, आनी एकलो म्हाका सांडून वेतोच खरेंच ताचे कुडक्यान कुडके केल्या आसतले म्हूण हांवें म्हणलें, आनी आयच्या दिसा पर्यान हांवें ताका केन्नाच पळोवंक ना. आतां आकाय म्हजे सोरशिलो तुमी व्हरतात आनी ताका कितेंय वायट जायत तर म्हाका दुखांत घालून हे म्हजे पिकलोले केंस तुमी मेल्ल्या मोदें धाडटल्यात. थंय आसलोल्या सगल्या मुखार जुजेन आपल्या भावांक आपली भावना आनीक लिपोवन दवरूंक जालें ना आनी ताणें म्हणलें, म्हाका एकलोच दवरात. म्हणटच जुजेन आपल्या भावांक आपली ओळख करून दिली तेन्ना थंय आनीक कोण नासलो. पूण तो इतलो व्हडल्यान रडलो की इजिप्तकारांनी आयकलें आनी फारावच्या राजमालांत पर्यंत ही खबर पावली. जुजेन आपल्या भावांक म्हणलें, हांव जुजे, म्हजो बापूय आजून जिवो आसा? ताच्या भावांच्यान जबाब दिवंक जायना जालें. तांकां सारकी जींट कशी मारली. उपरांत जुजेन आपल्या भावांक म्हणलें, म्हजे बोगलेक येयात. ते ताचे बोगले येतोच ताणें तांकां सांगलें, हांव तुमचो भाव जुजे, तुमी इजिप्तकारांक विकलोलो तो. आतां तुमी कोणती बरीत जावं नाकात आनी तुमी म्हाका हांगा विकलो म्हूण तुमचो गुन्यांव करूं नाकात, कित्याक तुमचो जीव सांबाळूंक देवान म्हाका तुमचे फुडें धाडलो. देवाचें उतर हें देवाचे वडकर. जबाब, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विजमितांचो उगडास दवरात. परतून म्हणुया, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विजमितांचो उगडास दवरात. ताणें देसांत दुकोळ पडूंक दिलो. तांचे उदरपोसण काडून उडयलें. तांचे फुडें एका मनशाक धाडलो, गुलाम कसो विकून दिल्लो जुजे तो.
जबाब: सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो उगडास दोरात. ताचे पांय सांखळींनी बांदलोले, ताचे मानेचेर लोखंडाचे झूं बसयल्ले. शेकी ताणें पारखून सांगलोलें तेंच घडोवन आयलें. सर्वेस्पराच्या उतरान ताचें उतर खरें केलें. जबाब: सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो उगडास दोरात. तेदना ताका बंदखणींतलो काडूंक लायलो. राष्ट्रांच्या पातशायान ताका सुटका दिली. आपल्या घोरांत ताका कारभारी नेमलो. आपले आस्तेचेर ताका अधिकार दिलो. जबाब: सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो उगडास दोरात. उद्गार: देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, वचून सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटाकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवन करात, कोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां, फुक्या दियात. तुमचे कडेन भांगार, रुपें, तांबें लेगून पोतयेन आसचें न्हय. न्हय म्हूण वाटेक भुती वो 2 आंगावळी वो वाणू वो दांडो, कित्याक वावराड्याक आपलें जेवण खाण फावो. खंयच्या एका नोंगरांत वो गांवांत भितर सरतच तातूंत कोण माणसुगेचो मनीस आसा तो विचारात आनी थंयसरले भायर सरसर तांगेर रावात. ताच्या घरांत भितर सरतना ह्या घराक शांती अशें म्हणून ताका नोमान करात. आनी त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर येतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. आनी कोणूय तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार, न्हय म्हूण तुमचीं उतरां आयकना जायत जाल्यार त्या घरांतले वो नोंगरांतले भायर सरून तुमच्या पांयांची धुल्ल फाफडून उडयात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, त्या नोंगरा परस सदोम आनी गोमोरा गांवांक जट्टेच्या दिसा उदीक दिलाय मेळटली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. मनशाचें जिवीत बाबा भयणीनो, आमी जण एकलो एक एकलो इंडिविज्युअल कशें जियेता, तशेंच आमी एक समाज कसो, एक कम्युनिटी कशी जियेता. आनी आमची वाड ह्या जिविताची जायत रावता, ती बंद जायना, सदांच मुखार वचपाची.
आनी अशें आसतना आमच्या जिवितांत जायते पावटी घडये निसंटोन येता, जायते पावटी आमी दुकोळाक सांपडटा, जायते पावटी त्रासान पडटा. आयचीं वाचपां जरी तर आमचे मुखार दवरलें जाल्यार आमचें आयचें जिवीत तशेंच आदीं जें कितें घडलां तें आमी आमच्या दोळ्यां मुखार दवरूंक जाता. इस्रायल पोरजा जाकोब आनी ताचे पूत, जाकोबाचो एक पूत जुजे ताका ताच्याच भावांनी विकलो आनी तो इजिप्ताक पावलो. देवान दुकोड धाडलो आख्ख्या संवसाराक, म्हणजे त्या आख्ख्या वाठाराक जेन्ना दुकोड पडलो, गरज पडली. आनी ही गरज पडटा आसतना जुजेक जे भाशेन सोपन पडलेलें आनी ताणें आपलें सोपन फारावाक सांगलोलें आनी तांणी तयारी केल्ली. ओरो गोठो सांबाळून दवरलेलो सगल्यां पासत, सगल्यांक पावता ते भाशेन एकदम बरी वस्त. इकॉनॉमी कशे भाशेन चलोवची ती आमकां हें वाचप कळोवन दिता. जुजेच्या हातान वो जुजेच्या भुजार ही जुट्टी दिल्ली आनी ताणें आपणाचेर दिल्ली जबाबदारी एकदम बरे भाशेन पाळली. खंयच्या गांवाक वा खंयच्या वाठाराक कितलें जाय पडटलें, कितलें तांकां वांटून दिवपाक जाता, हें सगलें आख्खें कॅल्क्युलेशन केल्या उपरांत बरे भाशेन ही वांटणी जाली अशें आमच्यान म्हणूंक येता. इस्रायल इजिप्ता कडेन एक जालो आपल्याचे गरजेक लागून, कित्याक तांकां दुकोड पडलेलो जेवण खाण नासलेलें. इजिप्ताक जेवण खाण आसा म्हणून आख्ख्या वाठाराक खबर आसली आनी सगलो लोक जुजे बुगलेक येवन आपणाक जाय तितलें विकतें घेवन वेतालो. भाव भयणीनो, अशें चलता आसतना सवका सवका हें वांटप आसा ताचो अर्थ बदल्लो. म्हणजे जे इस्रायलीत आसले आपले गरजेक लागून इजिप्ताक आयलोले ओरो गोठो घेवपाक, ओळख जाल्या उपरांत आपल्या बापायक आनी हेर सगल्यांक इजिप्ताक हाडून ते तांचे बराबर रावले आनी सवका सवका गुलामपण सुरू जालें. म्हणटच जें बरेपण, जें वांटप कॉमेस जाल्लें, जें शेअरिंग कॉमेस जाल्लें, तें गुलामपण बांदून हाडपाचें एक हातयार जालें. भाव भयणीनो, आयज जरी तर आमी आमचेर नदर मारली, आमच्या देशाचेर नदर मारली, आमच्या राज्याचेर नदर मारली, वो आमच्या पॉलिटिकल सिट्युएशन, पॉलिटिकल पदवी जी आसा, आनी तेच बरोबर दुसरे वाटेन आमची गरज जी आसा, आर्थीक परिस्थिती आमची आसा, इकॉनॉमी आसा, ताचेर नदर मारली जाल्यार हो प्रोसेस जाता तो आमकां दिसती पडटा. पयलीं गरजेक सांपडटा आमी, मागीर कोण तरी बरें राज्य चलोवपी येता. जेन्ना आमचें निसंटन जालां, ट्रेजेडी जाला, बरें राज्य चलोवपी कसो येता. बरें राज्य चलोवपी आयला तो जायत्यो आमकां स्किम्स काडटा, वांटून दिता, कित्याक गरजेक सांपडलेल्यो आसात. आनी ज्यो स्किम्स आमकां काडलेल्यो आसात त्योच आमकां जायते पावटी गुलामपणान घालता. आयची परिस्थिती आमची, जे सरकार आमचे लागीं आयिल्ले आसात, आमकां स्किम्स कडेन दिल्ल्यो आसात, सेंट्रलायज केल्लें आसा सगळें. आनी हें सेंट्रलायज केला, स्कीम केला तेन्ना, वो जॉब्स आमकां दिल्यात तेन्ना आयज आमी जॉब सोदता सगळीं. आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक कामाक लायिल्ले आसात, आमच्या घरच्यांक कामाक लायिल्ले आसा. ज्या कोणाक कामाक लायिल्ले आसा, ज्या कोणाक स्किम्स दिल्ल्यो आसा, ज्या कोणाक वांटलां जायतें, चिंतात आनी पळयात. आजून पासून तुमी तुमच्या हक्काची आसात काय आयज गुलाम जाल्ले आसात. बो करून जेन्ना एलिसांवां येता तेन्ना स्किम्स भायर सरतात. सद्याक आमच्या राज्यान भायर सरपाक लागल्यो आनी ह्यो स्किम्स खेरीत भाशेन आमकां असल्या गुलामपणान घालतात की तो दीस येतलो त्या दिसाक वोट आमचेर मारपाक जाय. आमचो सरकार, आमी केला, आमी हें दिलां, आमी तें दिलां, तुमी आमचे गुलाम. म्हणजे गुलामपणान भितर सरतात, तो गुलामपणान पावतात. तांकां पयलीं कांयच कळना. इस्रायल परजा जेन्ना इजिप्ताक आयिल्ली तेन्ना बरेपणान आयिल्ली, कित्याक आमचो जुजे हांगासर आसा, आमचो जुजे. आनी आमचो जुजे आसा तो आयलो आनी आमचो जुजे मेल्या उपरांत फाराव जो आसलो आनी इजिप्तकार आसलो तांणी पळयलें की ही इस्रायल परजा आसा ती वाडटा, चोडटा. तांकां गुलामपणान घातली, तांकां आपल्या वावराक लायले, तांकां आपले पदवे खाल दवरले. आयजूय अशें घडना काय? आयज जे कोण आमी आसा सवका सवकासायेन ह्या गुलामपणान भितर सरतात म्हूण आमकां जायते पावटी खबरूच ना. त्या इस्रायलीतांक खबर नासली आपूण
आतां गुलामपणाच्या चोपक्यान सांपडल्यान हे ट्रॅप जो आसा तातूंत आपण सांपडल्यात हे कोणाक खबर नासली, खुशाल आसली. अकस्मात जेन्ना फाराव बदलतलो तेन्ना वस्तू बदलतल्यो. भाव भयणीनो, आयज आमची परिस्थिती असली जाल्या काय, असली परिस्थिती आमची जाता काय, चिंतून पळयात. चिंतून पळयात आनी फुडले निर्णय घेयात, फुडलीं पावलां मारात. गुलाम जायनाकात. आयज ह्या गुलामपणान जरी तर आमी भितर सरता जाल्यार चतूर रावपाची गरज आसा. आनी ही चतुरताय सांबाळूंक आमी गुलाम जायना जावपाक कितें करचें, हाचे शुभ वर्तमानान जेजू आमकां काय बरे भाशेन सांगता. वचून सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगटा. जें कितें घडटा आमचे भोंवतणी तें सर्गीचे राजाचे वाटेन आमी पळोवंक एकदम गरज. आनी जरी तर हें घडटा जाल्यार देव हें जरी तर घडोवन हाडटा. जे भाशेन जुजेक देवान इजिप्ताक पावयलो, मागीर दुकोळ आयलो, मागीर सगळें तयार करून दवरलें आनी मागीर लोकांक वांटलें, सगळें मांडून हाडलां बरे भाशेन. आनी जुजेन म्हणला ते भाशेन तुमी दुखी जायनाकात. आपल्या भावांक ताणें सांगलें, कित्याक तुमचे वरवीं देवानूच म्हाका तुमकां राखचे पासत पयलीं हांगासर धाडलो, पयलो इजिप्ताक धाडलो. म्हणटच देव जरी तर सगळें बरे भाशेन घडोवन हाडटा जाल्यार शुभ वर्तमाना प्रमाणे आमी देवाचे सहकारी जावंक गरज. आनी देवाचे सहकारी जावंक हें म्हजें, हें हांवें केलां देखून तुमी म्हजे गुलाम जावचे असले ना. तुमी फुकट घेतला, फुक्या दियात. हें जरी तर आयज आमचे उद्योगपती जे आसात ते समजले, हें जरी तर आयज आमचो सरकार जो आसा तो समजलो, फूल मेजॉरिटी आसा, पूण सरकार जरी तर समजलो फुकट घेतला, फुक्या दी हें समजलो जाल्यार आयज परजा रडची ना. आयज हे उद्योगपती जे गिरेस्त जाल्ले आसात आनी आनीकूय गिरेस्त जातात, आनीकूय घेयीत आसात, ते जरी तर समजले फुकट घेतला, फुक्या दी. शेअरिंग कितलें गरजेचें, वांटून दिवप कितलें गरजेचें हें जरी तर समजलें जाल्यार काय बरें जावपाचें. पूण आमचें मन आयज फकत इकॉनॉमिक्साचेर आसा, फायदो कितलो जाता हें पळोवपाक लागलेलें आसा. देखून ते गरीब दुबळ्यांचें पळोवंक ना. गरीब दुबळे आसात ते आमकां कित्याक जाय, तांचे बराबर आमच्यान पार्टी करूंक जायना, पूण तांचे लागीं आमच्यान वावर करून घेवंक जाता. असल्या गुलामपणान भाव भयणीनो आमी भितर सरपाक लागलेलीं आसात. चिंतून पळोवंक गरज आसा. जाल्यार आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया, हें विशाळ मन मागुया. जे कोण पदवेन आसात, जांचे लागीं दुडू आसात, जांचे लागीं दुडू नात, जांचे लागीं वावर करूंक जाता, आमी सगल्यांनी हें समजून घेवंक, जेजून सांगलां तशें वावराड्याक आपलें जेवण खाण फावो, पूण सांबाळून दवरूंक, दुसऱ्यांक उणें करूंक हें करूंक फावना. तर ही कृपा आमकां जण एकल्याक मागता आसतना आमचोच जण एकल्याचो निर्णय घेवया. देवाचे सहकारी आमी जातल्या, आमचे लागीं जें कितें आसा तें आमी दुसऱ्यांक वांटतल्या आनी सगल्यांक बरेपण मेळचे पासत एक भाशेन कायदो सगल्यांक फावो जावंक आमी मागतल्या. हो नियाळ सोंपयता आसतना उगडास येता जें ह्या दिसांनी एक सुप्रीम कोर्टाच्या आदल्या जजान बरयलां. हो आमचो देश, एक देश, पूण ह्या एक देशान स्टॅन स्वामीक एक भाशेचो कायदो आनी अर्नब गोस्वामी हाका आनीक एक भाशेचो कायदो. ह्या एक देशान जे आमचे शेतकामती, गरीब शेतकामती आसात ताका एक भाशेचो कायदो आनी उद्योगपती आसात अदानी ताका दुसरे भाशेचो कायदो. तरी आसतना आमचें एक देश, वन नेशन वन लॉ. आनी हो वन लॉ जो आसा तातूंत सोशल जस्टीस ना, नीत आसा ती सगळी बिगडून गेल्ली आसा. तर देवा लागीं मागुया ही नीत आमकां फावो कर आनी नितीच्या रस्त्यार आमच्या राज्याक आनी आमच्या देशाक पावय म्हूण हे भेटेन मागुया.
म्हज्या बाबा भयणीनूय म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र विचार दावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवांच्या मानान आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफोड जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूड तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सोंता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्याच्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थाचो गुटभर गोठुया. तुझ्या पुसाने पुनर्जीवन पूर्वी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्लोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतां बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचें वांटप, आमचें शेअरिंग जें आसा तें मोगा वांटप जावप एकदम बरें. आमचें शेअरिंग इकॉनॉमिकल मायंड घेवन न्हू, पूण आमचें स्पिरिच्युअल मायंड आनी रिलिजियस मायंडूय घेवन वांटप एकदम गरजेचें. अशें करून आमी एकामेका बराबर वाडूंक आमकां करपा मागुया. बराबर जेजून शिकयलेलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बाबा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप खातेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप खातेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप खातेले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कडेन रगत आमी शिवूंक वेता, ती आमचे चुटकेनी कास थाडीन आसा, पूण तुजी काकुदीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेनी वखद. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडये हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकपडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Gesù,
सोमी म्हणटा कश्टवतल्यानो आनी ओझें वायतल्यानो सगलीं तुमी म्हजीशीं यात, हांव तुमकां विसव दितलो. प्रार्थुया. बापा, येद्या वर्त्या देण्यांनी तुवें आमकां भरले. सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, सुरवातेक सांगलां तशें आयज कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन हाचें पब्लीक हियरींग सुरू जाता. मडगांवां तशेंच पणजे, सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा. आमकां सावथ गोवा लागता. तुमचे मदलीं जीं कोण थंयसर वचून उलोवपाक सोदतात आनी आजून पासून रेजिस्टर करूंक ना ऑनलायन, जाल्यार आयज 10 वाजता ते 2 वाजता मेरेन रेजिस्टर करपाक जाय तुमचीं ऑब्जेक्शन्स पब्लीक हियरिंगाक उलोवपाक. म्हणटच कोणेंय जरी तर आजून उल्ला करपाचो जाल्यार आयज 10 ते 2 वाजता पासून तुमी तुमचें रेजिस्ट्रेशन एज स्पिकर्स करपाक विनंती केल्ली आसा. सो तुमच्या गांवचे पासत आनी तुमच्या राज्या पासत जरी तर कितें उलोवपाक सोदतात जाल्यार तें आयज रेजिस्टर करून घेवचें. रेजिस्टर करूंक वेता आसतना तुजी आधार कार्ड कॉपी गरजेची. आधार कार्ड कॉपी आनी तुजो फोन नंबर, तुजें नांव हें बरोवन थंयसर रेजिस्टर करपाक जाय. हें रेजिस्ट्रेशन आयज मडगांव जंयसर पब्लीक हियरींग सुरू जाता थंयसर तुमी करूं येता. आयज दुसरो दीस नोवेनाचो उगडास करता. दर दिसाक निमणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमच्यो कार्म सायबिणीच्या क्लॉयस्टर कामलांतल्यो सिस्टरी आमचे पासत आनी आमचे बरोबर हें मागणें करतलीं. तांचे बरोबर आमी ह्या नोवेनान भाग घेवया आनी आमच्यो गरजो सायबीण मांयचे उद्देशी देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. कार्मेल दोंगरावेले सायबिणीक नोवेनाचे मागणे. मोयमेवंत आंकवार मारये, कार्मेलाचे राणये, देवाचे आनी गोरी पातक्यांचे माये, बेटी नेस्तोल्यांचे सांबाळणारे, जेजून तुका आपली आवय जावंक विचून काडून मोहिमा फावो केलोल्यान आमकां पातकाचे बोगसणे जिविताची बदलणी दुका वेळार बुजवून आनी खास तुरेन ह्या नोवेनान कृपा मेळोवन घेवंक आमी तुजे लागीं प्रार्थना. हे आमकां तुज्या पुताची खुशी जाल्यार फावो जावं. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. लागून बरे देवाची माई पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. लागून बरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा देवाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. कार्मेल दोंगरावेली सायबिणी आमची पासून